Hello everyone, welcome to Videsh Classes. या व्हिडिओन आम्ही मिड अँड डिफिकल्ट लेवल जे क्वेश्चन्स अंडर न्यूमेरिकल एबिलिटी मोस्टली कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम टाइम्स विचारले गेले वयता ते रिफर करून हांव तुमकां हांगासर हे व्हिडिओ थ्रू सॉल्व करतलो. सो जी कवर पेज आसतली त्या पेजीर तुम्ही मिड अँड हार्ड लेवल क्वेश्चन्स ह्यो जर टॅब तुम्ही ओपन केलो जाल्यार तुमकां हे सिक्वेन्स वायज हांव सगळे क्वेश्चन जे आसा सो मिक्स्ड क्वेश्चन आसतले सगळे टॉपिक्स अंडर जे वर्ड प्रॉब्लेम्स टाइपचे क्वेश्चन्स आसात ते कवर जातले. Okay, so let's start with the first question. So question 1 given the product of two numbers is 120 and the sum of their square is 289. The sum of the number is dash. So here are the option. So product first meaning तुमका खबर आसूंक जाय. Product म्हटल्यार multiply. Okay, so product means multiplication of two numbers. आता two numbers चे multiplication केले जाल्यार त्याचे आन्सर येता ते 120. सो इज असता पळय, सो इज यो साइन डिनोट करता इक्वल टू. ओके, सो इज 120 म्हटला. सो द टू नंबर्स खंयचे ते आमकां खबर ना. सो तांकां आमी कन्सिडर करतले फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर वाय. ओके, सो फर्स्ट नंबर हो सेकंड नंबर कन्सिडर आमी वाय करतले. सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120. सो हेंचो प्रोडक्ट म्हटल्यार तुमकां हांवें कितें सांगलें मल्टिप्लिकेशन. सो एक्स इंटू वाय इक्वल टू 120. सो हेजे आन्सर येतले एक्स वाय इक्वल टू 120. हे दोन्ही मल्टिप्लाय केले आन्सर एक्स वाय 120. नेक्स्ट द सम ऑफ देअर स्क्वेअर इज 289. आता सम हेजो मिनिंग सम मीन्स प्लस. ओके, प्रोडक्ट मीन्स मल्टिप्लाय, सम मीन्स प्लस. सो प्रोडक्ट, सो द सम ऑफ देअर स्क्वेअर, देअर म्हटल्यार हे टू नंबर्स आसा पळय तेंचो जर स्क्वेअर केलो जाल्यार इज 289 म्हटल्यार इज अगेन इक्वल टू. सो हेंका आमी आता स्क्वेअर पुट करतले. सो सम सांगला, सम म्हटल्यार प्लस आणि वाय स्क्वेअर. सो पळयात सम ऑफ देअर स्क्वेअर इज 289. सो सम ऑफ देअर स्क्वेअर्स, सो हे नंबर्स आमी कन्सिडर केले फर्स्ट आणि सेकंड. ओके, सो तेंचे सम ऑफ देअर स्क्वेअर म्हटला, सो तेंका स्क्वेअर पुट करप, तेका स्क्वेअर म्हणटले. सो इज म्हटल्यार इक्वल टू 289. सो हे आन्सर तुमचे आता असे बरोवंक शकता तुम्ही एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू 289. आता हांगासर आमकां नेक्स्ट जर सॉल्व करतले जाल्यार आयडेंटिटी एक यूज करपाक जाय. एक्स प्लस वाय द होल स्क्वेअर ही जी आयडेंटिटी आहा ती स्टेट करता एक्स स्क्वेअर 2xy प्लस वाय स्क्वेअर. ओके, ही तुम्ही आयडेंटिटी मोस्टली 8-9 स्टँडर्डाक लर्न केल्या आसतली. ओके, सो एक्स प्लस वाय द होल स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस वाय स्क्वेअर. आता आमकां जे टर्म्स जाय पळय ते आमी एकीकडे हाडटले. आता पळय आमचे फर्स्ट कंडिशन कितें आसा एक्स वाय जो ऑलरेडी हांगा आसा आयडेंटिटी, आणि एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर, सो ते आयडेंटिटीन आसा. सो ते दोनूय एकीकडे येतात. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर एका आणि एका एकीकडे आलो प्लस 2xy. सो आता ह्यांची टोटल जी आसा ती कितली आसा 289 प्लस 2xy. xy कितलो आसा 120. सो 289 प्लस 12 into 2 24 240. नेक्स्ट प्लस करा जाय 9 0 9 8 आणि 4 12 1 कॅरी 2 1 3 2 5 529. ओके, सो एज इट इज सकयल घेवन येयाच. इतले तुमकां सॉल्व करपाची गरज ना, हांव जस्ट तुमकां स्टेप्स क्लियर जावपा खातीर दाखयता. सो हो स्क्वेअर आसा तो एका पुट कराच. एक्स प्लस वाय हो जो स्क्वेअर जो आसा तो असो येतलो 529. एक्स प्लस वाय इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 529. सो स्क्वेअर रूट 9 चे आन्सर स्क्वेअर रूट ऑफ 529 आचो 23. So here C is your correct option. So 529 as a square root 23. Okay, see question number 2. So here given the HCF of two number is 23 and the other two factors of their LCM are 13 and 14. The larger of the two number is dash. So here are the given option. So जेन्ना तुमका question HCF and LCM related येतले त्या टायमार तुमका एक फॉर्म्युला जो आसा to find HCF or LCM or the product of the two numbers तो फाइंड आउट करपाक एक फॉर्म्युला जो आसा तो तुमका नोट डाउन तुम्ही करून दवराच. सो HCF into LCM equal to product of two number.
सो आता तुमकां हांगासर एज पर गिवन कंडिशन दिला HCF ऑफ टू नंबर्स. ओके, सो हांगासर हे टू नंबर्स म्हटल्यार पळय ते तुम्ही कन्सिडर A आणि B करूंक शकता. सो प्रॉडक्ट म्हटल्यार हांवें जस्ट नाव इन फर्स्ट प्रॉब्लेमान तुमकां सांगलेले प्रॉडक्ट मीन्स मल्टिप्लाय. सो HCF आणि LCM. सो हेका कन्सिडर करा हे टू नंबर्स आहा A and B. सो HCF ऑफ टू नंबर इज 23. सो या दोन नंबरांचो HCF जो आसा हीच म्हटल्यार साइन इक्वल टू 23. सो ह्यो 23 येयलो. आता तुमकां नेक्स्ट कंडिशन दिल्या द अदर टू फॅक्टर्स ऑफ देअर LCM आर 13 and 14. सो तुमकां हांगासर LCM दिवंक ना, तुमकां तेचे फॅक्टर्स दिल्या म्हणजे रिमेनिंग फॅक्टर्स दिल्या त्या स्पेसिफिक नंबराचे. ओके, 13 आणि 14 हे रिमेनिंग फॅक्टर्स ऑफ दॅट गिवन नंबर. सो आता हांगासर तुम्ही कितें करतले जेन्ना अशी कंडिशन आसतली फॅक्टर्स दितले त्या टायमार LCMचे जे फॅक्टर आसतले तांकां तुम्ही मल्टिप्लाय करात 13 into 14 एज नंबर. ओके, सो A आणि B आमकां फाइंड आउट करूंक सांगला लार्जर ऑफ द टू नंबर्स म्हणजे हे दोन नंबरांतलो सगळ्यात व्हडलो नंबर खंयचो तो आमकां फाइंड आउट करपाक जाय. सो आमी आता मल्टिप्लाय करतले कशे 23 into 13 करात फर्स्ट मल्टिप्लाय. सो फर्स्ट 23 into 13 मल्टिप्लाय केलो जाल्यार तेजे आन्सर 299 येता. सो 23 into 13 आन्सर तेजो 299 आणि नेक्स्ट 23 into 14 मल्टिप्लाय केलो जाल्यार हेजे आन्सर 322 येयलो. ओके, सो एकदा 23 into 13 केलो एक नंबर मेळ्ळो, 23 into 14 केलो अदर नंबर मेळ्ळो. ओके, सो आमकां सांगला लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. सो हितूंतलो व्हडलो नंबर खंयचो आसा 322. सो B इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो 299 आमकां कसो मेळ्ळो 23 into 13. ओके, सो हांगासर 23 into 13 हो येयलो आनी 23 into 14 आमकां 322 मेळ्ळो. सो हितूंतलो आमकां फक्त ग्रेटर नंबर खंयचो आसा तो सांगपाक जाय. हांव लार्जर सांगला, स्मॉलर सांगलो जाल्यार 299 येतलो. Okay, next question. Question number 3. A batsman scored 110 runs which included 3 boundaries and 8 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wickets? So these questions related to the cricket match. So cricket match time and एक batsman असा त्याने score केलो total 110 runs. So total score by batsman 110 runs. So त्याचा total run 110 असा. आता भितून आमकां कितें कितें इन्क्लूड करूंक सांगला 3 boundaries. Okay, so 3 boundaries. So boundary म्हणजे 4. ओके, सो 3 boundaries 3 multiply by 4 करतले आमी. ओके, एक बाउंड्री मारप म्हणजे कितले रन्स मेळ्ळे 4 रन्स. सो तेणी कितले मारल्या 3 boundaries. सो 3 into 4 12 रन्स तेजे बाउंड्रीन मेळ्ळे आनी 8 sixes. आता 8 सिक्सीसाक रन कितले 6 आसता. 8 6 48 रन्स. सो ह्या दोगांचोच रन टोटल कितलो जालो 60 रन्स जालो. ओके, नेक्स्ट व्हाट पर्सेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर. सो आता आमकां हांगासर पर्सेंटेज फाइंड आउट करूंक सांगला. टोटल स्कोर डीड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स म्हणजे तेणी रन जो धांवन काडला आसतलो. ओके, सो बिटवीन द विकेट्स तो कितलो आसतलो तो पयलीं आमकां फाइंड आउट करूंक जाय. टोटल रन कितलो आसा 110 रन्स. तेणी बाउंड्रीजांनी कितलो काडलो बाउंड्रीज एंड सिक्सीस 60. सो तो मायनस केलो आमी. सो 110 60 काडले कितले उरले 50 रन्स तेणी धांवन काडले आसतले. इधर 1 2 or 3 रन्स. सो हे तेणी धांवन काडले 50 रन्स. सो आता आमकां तेजीच पर्सेंटेज काडपाक. सो व्हाट पर्सेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डीड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट. सो 50 रन्स तेणी धांवन काडल्या. आता पर्सेंटेज जर काडटले जाल्यार टोटल स्कोर घेवपाक जाय. टोटल स्कोर कितलो 110. सो 50 डिवाइड बाय 110 आनी पर्सेंटेज आहे मल्टिप्लाय बाय 100 आसता. ओके, सो ह्यो 100%. सो जर तुमी हे कॅन्सलेशन केले ओके, सो हेजे आन्सर जर तुमी काडपाक गेले जाल्यार 45.45% येतले. ओके, सो जाय जाल्यार तुमी 5 into 100 500 करात 100 into 5 500 and divide by 11. ओके, सो हे तुमकां नॉर्मली खबर आसतली 500. ओके, सो 11 च्या टेबलान 50 येना बिलो नंबर 44 येता. सो 60 मागीर 11 5 जा 55 अगेन 5 उरलो. ओके, सो डेसिमल दिलो अगेन 4 44 again 6 again 5. So 45.45%. So D is your correct option. Suppose तुमका percentage find out करूंक सांगलेली scored by boundaries and sixes जाल्यार 60/110 into 100 करपाचे. ओके, सो ह्या व्हिडिओन आमी 3 क्वेश्चन्स रिफर केले. मोर 3 क्वेश्चन्स आमी नेक्स्ट व्हिडिओन कवर करूया रिलेटेड टू न्यूमेरिकल एबिलिटीज अंडर मिड आणि हार्ड लेवल क्वेश्चन्स. थँक यू.